प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रातः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कुंती महाराणीने भागवतमध्ये कोणत्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेयर्स असतात ही संख्या आहे कृष्ण हस्तिनापुरातून द्वारका ते 65 तास होती. आणि भागवतम असं एक काव्य काही परीक्षित महाराज शुकमुनीला ऐकतास आणि ते समय यशस गीताने श्रापित चालू असं सांगतो भागवतम आता मी पळय येत की कशी देवाल भक्त तांगेल जीवनांत कष्ट येतात त्यांनी कशी एक बिहेव करतात ती तांगेल एक म्हणतात व्यवहार कसे असतात ते आम्ही पळयत. सो हे मस्त सकट प्रार्थना भागवत मानतो तांतून सुरेची कुंती महाराणी प्रार्थना आणि ती सांगता की देवा तुगेल सोड आणि कोणी ना रक्षण करतलो तो एव नाथेन मस्त रूपार मग अनेक प्रकारान मिगेल रक्षण केलेलं असं. सो 18th वर्ष तो कोण प्रार्थना सुरू जाता. सो 18th to 22nd आम्ही एक लेखात पळयल्यारी देवाल ते एक दिव्य जेवणशील स्थान ताजे विषयी ती सांगता. 23rd to 27th ती सांगचे की देव कशी रक्षण करता कष्टात कोण आणि ती ह्या प्रार्थना करतो की कष्ट असल्यारी येत देवा कसले की त्यात नाव तुगे उदास करता. मागीर 28th ऑनवर्ड्स आता आम्ही खंयचे सेक्शन आसता ती की देवाला विशेष रूपार देव कसले अवतार घेता आणि कसन कारणान अवतार घेता आणि त्या पुरा मनावरचे कसन इतले कष्ट आसा. सो आम्ही लास्ट टाइम 31st वर्स पळयलेलें आणि तांतू कोपी आददे त्वयि कृतगसी धाम तावात या ते दशाश्रु कलिंजन संभ्रमाक्षम म्हळ्यार ती सांगता देवा की यशोदाना तुका बांधून घाललें आणि तेतना तुगेले पळयताना तू रडता आशिल्लो आणि इतलें भिल्लल तू भैयाक तुगेल्या भंय करता जाल्यार तू तुगेलें आवसू पळोवन भिल्ल मू हें म्हाका मनावरचें भारी कश्ट आसा. म्हळ्यार कुंती महाराणी नंद महाराजान एका परिवारात ती वृंदावना वत तशी केतलें आणि ती ते उडगास करून घेतात हें प्रार्थना म्हणटाना की एक म्हणटा दिपावळी वेळा हांव वृंदावन आशिल्लें तेन्ना हांवें पळयलें हें दाम बंधन लिला जाल्यार की कृष्ण नॅचरली तें म्हणटात स्वाभावीक रुपार तेगेले बाल लिलेंत एकेड तेकेड आमकां तसो लोणी काडटा आशिल्लो बुडकूल बेतूल घालता आशिल्लो ती लोणी काणू तेगेले पुरा सखा जनाक वांटीत आशिल्लो मांकडां ते वांटीत आशिल्लो आणि यशोदाक एक म्हणटा दिसलें की कसलेपुणी एक ताका शिक्षा दिवंक हांव आणि ती एक राज्य घेवन ती बांदूच्या वता आशिल्ली आणि ते राज्य घेवन बांदूचे येता म्हूण पळयताना कृष्ण अशें तोंड घालून रडू सुरू करता साधारण एक चेडा म्हणपाचें तेगेले अश्रू पुरा तेगेले गालार दुखून पत्ता वता आनी ते काजळ लायिल्लें तें हांवें पुरा म्हणटा पळय अडसून वता ते रडताना. ती महाराणी कुत्तस देवाला ईश्वर परम कृष्णा म्हणता
आणि भैयांक वयता गेल्या कारण भंय करता जाल्यार एक आवसू ना कशें की एक राज्य घेवन राबिलतात ना सगळे जगत्याच ब्रह्मांडाच नायक आवसू पळोवन भित्तास न्हू भयभावनाय म्हणल्यार एक कृष्ण भिवन गेला आणि अशी नाही की कृष्ण नाटक करता असत बद्द भंय करता आसता का आनी तागे दोळे हेकड तेकड वता आशिल्ले काय अंभ्रमाक्षम म्हळ्यार भंय भित्तान आमगेले दोळे चिके अशी तशी श्वास घेवन आमी भित्तात पळय तशी चेडूं भित्ता आशिल्ली कृष्णूच बाल लिलांत आनी हें ते कुंती म्हारेक न्ही हें उलगास करून ती लेखता की कशें अबा हें देवा तुगे लिला विंगड पुरा मनावरच्या कसं नाही कश्ट जाल्यार तूं हें कशें अबा हें म्हळ्यार हें देवान इतलो ऑमनिपोटन्स म्हणटात आमी ऑमनिपोटन्स म्हळ्यार पुरा सर्वव्यापी तो आनी सर्वशक्तिमान तो सो हें कशी मनावरचें सो हें एक पॉयंटार आमी आतां एक नेक्स्ट 10-15 मिनिट्स स्पेंड करुया कशें जाल्यार की अशी भिवचें रडचें धांवन वचचें आम्मा पळोवन हाचेन तागेलें तें एक देवाले एक म्हणटात पळय एक वैभव असं की तो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान तांतूं कांय उणेंपण जायना वय अशी पुरो लील केल्यार देवान आनी देव कितलें विंगड रुपारी वेदांतू तो आत्मा राम म्हूण सांगतात म्हळ्यार की ताका कसलें हाचेर तो डिस्टर्ब जायना सेल्फ सॅटिस्फायड असो मागीर हांकां हें लिलांत पळयल्यार देवा भूक लागता खंय ताका खावचें मेळनासल्यार ताका कोप येता खंय कोपून तो बुडकूल बेतीत खंय फ्रस्ट्रेशन येता खंय ताका आनी सगळ्या जगत्यांतू नरसिंहदेव जावन आयिल्ले तेन्ना पुरा जन भिवन गेलेलीं ती तसल तो देव तागेले आवसूल हातांत तूं एक बड्डी पळोवन आनी राज्य पळोवन भिवन धांवचे सूर करता अशें भिवन धांवचे सूर केल्यार कोणी अडना इतले फास्ट वे धांवचे जायना की तागेले आवस ताका धरता म्हळ्यार इजिली धरता आनी आवसून हातार हाडटा धोर न्हू मुखार वचून वचचे सोवणातेल तेन्ना ताका सोडोवचें खंय जायना आनी गट्टी बोबाट म्हूण रडू सुरू करता एक साधारण जावन आशिल्लो आवसू ती यशोदा तशें ते एक पात्र करता आसता आनी मागीर तें लिलांत मुखारसून गेल्यार ताका बांदून घालता मागीर ताका तें बांदून घालें सोडोवचें जायना सगळें ब्रह्मांड तागेले दृश्टीन मात्र सूर्योदय आनी चंद्रोदय जाता भिवन तें ताका राज्य कुडकी कोन्न भायर येवचें जायना हो कसलो मोठो आबा देव कोण चोरी करता ताका भूक लागता कोप येता फ्रस्ट्रेशन जाता भित्ता हो कसलो प्रकार हा देव सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान देव हें मना व्हरता जाल्यार आमी हें एक पॉयंट मना व्हरता की देवाले मस्त सकड शक्ती आसा आमी तें पळयलें जाल्यार ही पुरा कशी व्हड देवाले तें मर्सी कृपाशक्ती कितलेंय पुरा व्हड गूण आसचे पुरो जाल्यार तें कंपॅशन मर्सी नासल्यार ताचेन विंगड खंयच्याय गुणा निमित्त कसलेय एक प्रकारान आनंद जायना खंयचेय गूण खंयचें एक वर्च्यू म्हणटात पळय ते केन्ना तें एक चांग गूण म्हूण जाता सिद्ध जाता केन्ना ते गुणा निमित्त विंगड जेन्ना खुशी जाता तेन्ना मात तें एक चांग गूण म्हूण सांगीत न्हू आतां कोणें एक भारी पळोवचें भारी छंद म्हूण पळय और भारी एक रिच धनवान व्यक्ती जाल्यार तागे हार्ट क्रुएल आसा म्हळ्यार एकदम कठोर आसा तो और म्हणटात पळय क्रुएल आसा तागेले कितलेंय तागेले पळोवचें छंद आसूं छंद आसती कितलेंय धनवान आसा तो व्यक्ती जाल्यारीची ताका विंगड जनाक तो रिस्पेक्टफुली उलयना विंगड जना प्रती तें एक चांग रुपारी एक कंपॅशन म्हणटात पळय तागेलें तें स्थान आसा ताका कशें की एक गौरव आसा ताका कशें की एक धन आसा तागेले एक शक्ती आसा जाल्यार हें पुरो गूण आसुनूय तो विंगड जनाले छंद उलयना विंगड जना बाद दिता तागेलें चरित्र पळयल्यार पुराय जाण सांगतात एकदम म्हणटात पळय घाण घालून मनुष्य सो ही चंदाय असो दुड्ड असो अशी चरित्र आसल्यार ताचेर आमकां तें
त्या व्यक्ती प्रती आकर्षण जातलें की पळो चेचन दर्शा पुरो कशी आसा पुरो दुर्दर्शा पुरो जाल्यार तागेले आमकां कळटा चरित्र तो बाद दितलो तो अपमान करता जनाले तेन्ना आमी त्या व्यक्तित्वाल तागेले व्यक्तित्व तागेले चरित्रा प्रती आमकां आकर्शण येतलें की खंडितय येना ताकाशी देवालें कितलेय सकट गुण आसूं सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान कितले की आमी भगवानाचे डेफिनेशन आमी केन्नाय पळयतात इतले की सकट आसा देवालें गुण शास्त्र पळयल्यार देवालें अणगिनत म्हळ्यार ते लिमिटलेस आसा देवाल गुण जाल्यार ते पुरा गुण आसल्यार आकर्शण आमकां कसलें जाता तो कृष्ण म्हळ्यार आकर्षिती इति कृष्ण आमी तागेलें कितें जालें तें इतलें आकर्शण येता आमगेलें तागेलें तें कृपा शक्ती हें पुरा देवाल सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ऑमनीपोटन्स हें पुरा नमुने देवाल पोटेन्सी आसा ते पुरा हातूं आमी ते आकर्षित जातात म्हळ्यार देवाल कृपा शक्ती निमित्त हे विंगड पुरा वर्च्यूज विंगड पुरा गुण हें देवाल कृपा शक्ती निमित्त ताजे चेंज येता आनी ते विंगड कसलेय लिलांत आमकां चेडून दिसच्या पुरो की देव रडता आसा देव भित्ता आसा तागेले ते कृपा शक्ती निमित्त ते कसलेच आमगेल्यान ताका इम्परफेक्शन दिसना भागवतमान सांगिल्लें आसा यथा त्वां कृपया भूत्या तेजसा महिमौजसा शिष्ट ईश गुणैः सर्वैः ततोऽसि भगवान प्रभुः म्हळ्यार देवा यथा त्वं कृपया भूत्या म्हळ्यार तुगेले कितले की हें कृपया भूत्या तुगेले ते कृपा शक्ती आसा आनी तुगेले मस्त सकट आसचें पुरो तेजसा मस्त ऑप्युलन्सीस आसा तुगेले महिमा ओजसा कितली ग्लोरी कितली शक्ती तुगेले आसा असल पुरा नमुने गुण आसा तुगेले चल्यारीची ह्या पुरा गुणाचे आसून वय पुरा परम कारण आमी तुगेले आकर्षित जातात म्हळ्यार तुगेले कृपया भूत्या म्हळ्यार कृपा शक्ती निमित्त आमी तुगेले आकर्षण जातात सो हे कृपा शक्ती निमित्त पुरा देवाल गुण म्हणटात पळय आमकां आनिकय चंदाय दिसता आनी एक पंत हे सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान गुण देव कृपा शक्ती आसा म्हूण आमकां आकर्षित जातात देवाले जाल्यार एक पंत देवाले कृपा शक्ती निमित्त आमकां हें देवालें सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान जावन चरित्र त्या वेळी निपोवन वता ताचे खातीर एक सामान्य दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार एक बापूस आसा पुरो एकदम एकदम घट्टीमुट्ट आसचें पुरो और तागेले समाजांत तूं मस्त रिस्पेक्ट आसचें पुरो ताणें खंय एक सभेंत गेल्यार पुरा जन उठ्ठून राबून ताका नमस्कार करता ती जाल्यार घडघड कशें जावचें पुरो तागेले सांज चेडो आसा 3 वर्सां जाल्लो तो तागेले अन्नालें बापसूल फाटीर बैसून तो घोड्या म्हणके तागेले मात्ते मारून चल घोडा टिक टिक घोडा म्हणून तागेले ताका अशी त्या रुपार तागेलो तूं खेळता आसचें पुरो तो चेडूं सो तो इतलो आर्डियस तो मनुश्य कितले की व्हड सभेन तूं ताका रिस्पेक्ट मेळटा कोणीय जाल्यार ताका पळयल्यार उठून राबून नमस्कार करता ती जाल्यार घडघड कशें जालें तागेलें तो घोड जावन एक सांज चेडूं तागेले फाटीर बैसून ताका कंट्रोल करता आसा नियंत्रण करता आसा सो तशींच आमी पळयत आनी त्या लिलेन तुवें पळयत आमी देव कृष्ण यशोदाक पळोवन इतलो भिल्लो कसन करचें म्हूण कळ्ळी ताका रडता आशिल्लो जाल्यार तांचे लिलेन तूं स्वल्प वेळ नंतर कसन करता ते यमला अर्जुन रूख आसा ती इतलो व्हड रूख ते सादारण म्हणटा ताका म्हणटात पळय कितले शक्ती आशिल्ले मनशाक ते हाल्लोवचें जायना तशेंच रुखाक तो पाडून ते कुवेराल दोग जाणांक तांकां तांगे श्रापा देखून मुक्त करता सो त्या प्रकारान आमी पळयत की देवाल खंयचे गुण आसल्यार विंगड पुरा गुण पुरा शक्ती देवाल कृपा शक्ती अधीन जावन आसा ती भगवान सर्वशक्ती सर्व व्यापी आसुवय जाल्यार बाकी पुरा कसन शक्ती आसा देवाल गुण आसा ते पुरा गुण देवाल हे कृपा शक्तीचे अधीन जावन आसा पुरा शक्तीचे परफेक्शन सुपर एक्सलंट परफेक्शन
ह्या कारणाची की देवाल पूरा शक्ती पूरा गुण देवाल ते कृपा शक्ती का अधीन जावन आसत. जीव गोस्वामी त्यांनी ह्या श्लोकाचे कॉमेंट्रीज सांगितले लघु वैष्णव तोषणी म्हणून. त्यांनी सांगतात की हे सगळे लील पळय दामबंद लीला हे देवाल कृपा शक्ती यशोदा देवी कतली देवीक सांचरडू जावन भिल्लो तागेले आवसूल प्रीती ताचे ओटो आदान प्रदान करच्या खातीर तो भिव विसरून गेल्लो तो की सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर परम कृष्ण म्हणून तो विसरून गेल्लो की तागेली ते कृपा शक्ती क हें बुरा तागेले विंगड कोण अधीन जावन गेलें ती आनी ते आवसूल वैरी प्रीतीन तागेली ते कृपा शक्ती तागेले आवसू खातीर आशिल्ली यशोदा खातीर ताचे निमित्त तो कोपलो भिल्लो रडलो हें पुरा तागेलें आभुशण जालें. आतां अशी सांगचें पुरो जायत देवाल कृपा शक्ती म्हणटात पळय हें तो देव दाखोवन दिता जाल्यार हिची हें पुरा भंय करचें भिवन वचचें आनी देव एक प्रकारान म्हणटा पळय कश्टांत आसा हें पुरा जाताना आमकां तशें आमगेले अनुभव आमगेले अनुभव आमगेल्या निज जिवनाचे अनुभव पळयल्यार अशी भिवन वचचें रडचें हें काय म्हणटा पळय खोशयेचो विशय न्ही. हें पुरो आमी केन्ना अनुभव करता ती भंय कसली एक परिस्थिती येता खंय आमी रडटा ती हें पुरा परिस्थिती आमच्या जिवनांत नाका. मागीर देवान ह्या प्रकाराचे म्हणटात पळय हें स्थान कसले स्विकार केलें की देवाक अशी देवान तागे कृपा शक्ती दाखोवचे खातीर असे पुरा कश्ट कसले स्विकार घेवन घेतले की म्हणटात पळय की रडचका पडलें भिवका पडलें तेन्ना तो सर्वशक्ती सर्वव्यापी तागेले तें तांतूं कसलें उणेंपण जायना खंडीत कांय जायना कसले हेचे खातीर आनीक एक एग्जांपल पळयत हे इमोशन्स आसात पळय भय्याचे रडचें धांवन वचचें हे पुराय इमोशन्स आमी साधारण व्यक्तीन आमी अनुभव करतना कशें आसता म्हळ्यार एक चेन आसा म्हणलें की लोखंडा चेन तेंचे जेलांत आशिल्लें कोणी तो एक क्रिमिनल आसा तागेले पांय हातां बांदून आसचे पडले लोखंडा चेन मात चेनाची जाल्यार एक विंगड एक कोण एक धनी व्यक्ती आसा तागेले गळ्याक भारी एक चंद भांगरा चेन आसा सो आमी सांगितले की दोनी चेन एकच आहे म्हूण लोखंडा चेन तागेले गळ्या आसा हागेले गळ्या भांगरा चेन आसता एकच चेन चेनाची म्हूण ना हें पुरा भंय असं पुरा भावन आसता पळय भिवन वचचें रडचें दुख्खा पावचें अशें पुरा भायर दृश्टीन आमकां दिसता आमगेले निज जिवनांत ह्या संवसारांत ताच्यान आमी बांदून वतात जाल्यार देवान केन्ना हें इमोशन दाखयता देव भिवचें रडचें एक धनी व्यक्तीले गळ्या भांगरा चेना म्हणके चेन म्हूण कंपेर करूं जायना ते इमोशन दिसचे पुरो की आमी भित्ता ती देवूय भित्ता आसा म्हूण जाल्यार देवान भिवची त्या भांगरा चेन गळ्यार आशिल्लें ताचेन कसलें बंधन ना तें आमी भिवची म्हळ्यार तें क्रिमिनल गळ्याक लोखंडा चेन घाल्या म्हण सो तें असल पुरा भंय आमी एन्जॉय करूं जायना जाल्यार देव तें इमोशन दाखयता यशोदा देवील ते प्रितीक रेसिप्रोकेट करच्या खातीर सो आमकां खंयच्यान आमकां तें दुख्ख पावतात आमी भय्यान भिवन विंगड सकड तसलें भावन केन्ना देव दाखयता तें तागेले खातीर तागेले आनंद आनिकय वाडटा तो आनंदमय अभ्यास तो तागेले आनिकय आनंद वाडटा आमी भित्ताना इरिटेट जाता फ्रस्ट्रेट जाताना आमकां तें सिच्युएशन नाका जाल्यार देव तागेले भक्तां खातीर केन्ना हें इमोशन दाखयता भावन दाखयता भिवचें फ्रस्ट्रेट जावचें कोप येवचें आनी तूं देवाक लिमिटलेस आनंद मेळटा कसलें की देव ते कशें बापूसू शारदाल अधीन जावन आशिल्लें नियंत्रण आशिल्लें तशीं देव तागेले ते सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ते गुण तागेले कृपा शक्तीचे अधीन करून तागेले भक्ताले शरण वता म्हूण पळय कशें एक मोम असू कमला फुल्ला भितर आसून ते फुल्लाचे मध्य सिरकून पडचे पुरो
जाल्यार तो कमला फुलां तें कसन एक अमृत आसा तें मोम तांडून घेता तशींच आमकां दिसच्या पुरो की देव सिरकून पडला म्हणून भित्ता आसा जाल्यार तो ते तागेली भक्तीचे तागेले भक्ताल प्रितीच तें अमृत तो देव ग्रहण करता आसा म्हूण पळयत प्रभुपाद स्वामी हे अनुवादांत ह्या श्लोकाच्या अनुवादांत सांगतात की देवाक जनरली आमी ऐश्वर्य भावान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह तसल भावान आमी देवाला प्रीती करता ती आमगेली भक्ती अर्पण करता ती खंडित देवाक तें प्रीती पावता जाल्यारीची केन्ना यशोदा देवी तसली भक्त पुरा विसरून एकदम प्युअर लेवलार अफेक्शन दितात पळय तितली तांगेली ती प्रीती शुद्ध प्रीती प्रेम आसता यशोदा देवी आनी वृंदावन आसता पुरा भक्तांले की तेन्ना देव तांगेल्या की ना हांव लेस इम्पॉर्टंट म्हूण देवाल भावन जाता आनी देव अधीन जावन तांगेले नियंत्रणाक वता देवालें वृंदावनाच पुरा लील पळयल्यार ह्यांच्या स्पिरिटान तूं तें पुरा आमी आदान प्रदान तें रिलेशनशीप एक्सचेंज पळयत देवाल कोण सखा जावन आसत ते गोप बालक तांकां दिसता तो तांगेल्यान तुलो एकलो म्हूण ताका मस्तपण तांणी सांगता आशिल्लीं की पळय तूं हे रूल नियम ब्रेक केल्यार आतां वेगळी केल्यार आमी तुका नेक्स्ट टायम खेळच्या घेयना ती म्हूण तेन्ना कृष्णाक दिसता आशिल्लें की तशें जावचें न्हय म्हाका फ्रेंड्सा वांगडा वचूं काय म्हूण सो तांगेले खातीर तांकां देव म्हूण ते एकदम देवाक प्रार्थना करचें ना तशें तांगेली प्रीती देवाल खातीर इतलो आसा तांगेलें सान इतलें आसा की देवाक देव तांगेले अधीन जाता यशोदा देवी नंद महाराज आनी तागेले चेडूं म्हूण पळयतात आनी ताका बिश्टयतात जाल्यार तांणी यशोदा देवीन कोपताना बिश्टयताना व्हड व्हड पंडित ब्राह्मणान वेद पारायण कोरून म्हणटात पळय कसं मंत्र व्हड व्हड मंत्र उपनिषदाचे विंगड शास्त्राचे कसं ते पारायण करून ते म्हणटात पळय ते एक सांगच्या पुरो ती जाल्यार ताजे किना कितलीकी चड खोशी यशोदा देवीन कृष्णाक बिश्टयताना ते अवसूल उतर आयकून ताका जाता देवान कसं नाही करूयेत आनी आमगेले कसं की लॉजिक यूज केल्यार तें मना वचचें भारी कश्ट कसं की आमी कसं नाही आमगेले बुद्धी उपयोग केल्यार हें पुरा मना वचना देवाले हें म्हणटात पळय देवान कसं नाही करूं साध्य आसा म्हूण तें तशें आसल्यार तेन्ना म्हणटात पळय कुंती महाराणी तें एक विचारान हें प्रार्थना करता आसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान तांगेलें तें एक पुस्तक आसा रागवर्त्म चंद्रिका तातूंत सांगिल्लें आसा की भक्तान अकिंचन जावपाक खंयच्याय रुपारी कोणाक भक्तींत वचूंका तांणी गर्व एक नियंत्रण हें मेगेलें म्हूण अशें आसा पळय ती भावना आसचें आनी गर्व म्हणल्यार अशी भायच्या दृश्टीन मात न्ही मात आमकां एक सूक्ष्म रुपार गर्व आसता कसन तें की आमकां गोत आसा ह्या पुरा विशय कळटा आमकां विंगड जेन्ना गोतना जाल्यार मेगेले इंटेलिजन्स आसा ताका गोतना म्हाका कसन की गोत आसा सूक्ष्म रुपार गर्व आसता सूक्ष्म रुपार वय गर्व आसना अशी एक प्रकाराची विनम्र भावना की म्हाका गोतना हो पुरो विशय देवान कसं पुरा करता तें विनम्र भावना आसल्यार मात देवाले भक्तीन तूं मुखार वचून लीला मनावर तशी जावं शकता सो कुंती महाराणी दाखयता आसा की कशी एक प्रकारारी एक मुखारसून तेणी तें सांगचें आसा ते नेक्स्ट 4-5 वर्सां तूं देव कसल्याक हें जगत आयकता म्हूण तेणी तें सांगचें आसा कसलें की आमी आमगे जिवनांत तूं गर्व आसूचें आमगेलें इगो अशें म्हणशात पळय ताचे ते कॉयनाचे 2 सायड आसता ते इगोचे गर्वाचे अहंता आनी ममता मेगेलें हांव आनी आमकां केन्नाय हो विशयारी आसता हें मेगेलें हें हांव केलेलें हें म्हाका कळ्ळें हांव नासलें जायनाशिल्लें मेगेल निमित्त जाल्लीं हें त्या प्रकारान आमगेलें भावना आसता जाल्यार आमी केन्ना
देवाल भक्तीन तूं प्रगती करता ती तेतून हें स्थूल रूपार आसो सूक्ष्म रूपार आसो फीलिंग ऑफ ओनरशीप पळय अगूर वचून भितर वेले एक इनर आई एक निचळ जावन आशिल्लें आमगेलें तें स्वरुपान तूं आमकां तें चड ताजे विशय तसल विचार आमगेलें जिवनांत तूं ताका एक व्हड स्थान मेळटा जीवेर स्वरूप पळय नित्य कृष्णदास म्हणजे ते देवाल दास म्हण तसल विचार आमगे जिवनांत तूं चड जावचें सुरू जाता 32 वर्स आमी पळोवया केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्य अन्वयये अनुभवाये मलस्य एव चंदनम म्हळ्यार आता नेक्स्ट फ्यू मिनिट्स आगोदर हें श्लोका वयरी आमी पॉयंट्स पळोवया असल की आमी गोतस की देवालें जन्म कर्मच मे दिव्यम आता देवान थंय पुरा लिहिला म्हळ्यार देवान एक प्रकार कर्म सांगिल्लें आसा आता ती कुंती महाराणी ह्या श्लोकार तकून देवाल जन्माच कारण सांगू सुरू करता की देव कसले एक ह्या भुमीर अवतार घेवन आयिल्लो कसल्या की एक पॉयंट आमी पळोवं येता खंयच्याय प्रकाराचें आकर्शण आसल्यार ह्या जगत्या खातीर देवाक मनांत आशिल्लें की कसलेंय कारण आसना ज्या म्हगेल्यांनी जीवात्मा मध्ये कसलें एक म्हणटात पळय डिस्टन्स जावचे खातीर हांव स्वयं जावन वता ताका खंयच्याय एक प्रकारारी आमगेले एक भक्ती जावन आशिल्ली ते एक संबंध सूर जावूकाच म्हूण त्या देव लेखता की ना हांव अवतार घेवन पुरा जन ऑपॉर्च्युनिटी दिता ते ऑपॉर्च्युनिटी स्वीकार करता की ना ते आमगेले वयरी आसा कसं की आता आमी येदोळ ते आयकता ना आमी अशें केलेलें की आमी आमगेले प्रितीपूर्वक देवाल सेवा करता जाल्यार पक्कने आमगेले मनांत आयल्यार प्रितीपूर्वक सेवा करचें तसली पुराय इच्छा आमगेले मनांत ना म्हूण ती इच्छा ना म्हणल्यार देवाल मनांत तशी जावं आसकी की हांव ह्या संवसारांतूय वचूं काय म्हूण ಸ್ವಲ್ಪ जन्मांत आसा ती कोणाक हो विशय कळटा कोणाक देवाल प्रितीच पात्र जाता आनी भक्तींत मुखार सून वता ती अशी कशाने आमगेले मनात ऑब्जेक्शन आसल्यार कुंती महाराणी ते क्लियर करता सांगून की कृष्ण कसले त्यांची कारणां येता केचिदाहौ अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्य अन्ववाये मलस्य एव चंदनम म्हळ्यार स्वल्पजन सांगता ती सांगता स्वल्पजन अशी म्हणून सांगता केचिदाहौ स्वल्पजन अशी सांगता ती की व्हड रायालें तांगेली कीर्ती वाडोवन येवच्या खातीर तशी जावन तूं यदू रायालें वंशांत आयिल्लो कोण तुगेलो व्हड भक्त आशिल्लो तो यदुरायो आनी तूं कशें आयलो तागेले वंशांत तूं कशी मलय जावन आशिल्ली त्या पर्वत आनी वनांत तूं चंदना रूख जगता तशी त्या प्रकारारी तूं यदुवंशांत आयलो म्हूण सो कुंती महाराणी ह्या श्लोकांत तूं केचित आहू म्हूण सांगता म्हळ्यार ओपिनियन विंगड जनाल ओपिनियन आसा म्हूण जाल्यार विंगड जनाल कशें ओपिनियन आसा जे तिगेल ओपिनियन कसन कुंती महाराणीलें ती ह्या श्लोकांत देखून आतां मुखावेल श्लोकांत तूं सांगता आनी तें एक कारण दिवचें तें भारी मनावर तशें आसा आनी तें लास्ट ती कारण सांगचें आसा तें मोस्ट इम्पॉर्टंट कारण ताचेर ती कंक्लूड करता सो प्रभुपाद सांगता ती ह्या श्लोकाच्या अनुवादांत तूं विंगड एक्सप्लेनेशन दिता ती म्हूण हें कसलें आयली म्हूण जाल्यार देवान भगवतगीतेंत तर सांगिल्लें आसा आमी हें पुरो केन्ना आयकलां हें श्लोक महाभारत सिरियल पळयतना ते श्लोकांची सिरियल स्टार्ट जाताना ते श्लोक सुरू जाता आशिल्ले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे म्हळ्यार कसलें येता धर्माचें रक्षण करच्या खातीर धर्म संस्थापनार्थाय न्ही परित्राणाय साधूनां सो हांगाच्या ह्या श्लोकांत तूं परित्राणाय साधूनां तशींच हांगा कसं बरयलेलें पुण्य श्लोकस्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर पद्मपुराणाचे एक श्लोक सांगता ती
खंय महाराज नल आनी महाराज युधिष्ठर असल पुरा चांग जावन आशिल्लें, क्षत्रिय राय जावन आशिल्लें, तांगेल खातीर येता म्हूण प्रभुपाद सांगता ती युधिष्ठिरा खातीर खंडिता देवान अवतार घेतिल्लो म्हूण. पुण्य श्लोको नलो राजा मुने श्लोको युधिष्ठिरा पद्मपुराणांत सांगिल्लें आसा. तशें जाल्यार की एक चांग जावन आशिल्लो राय आसा, लिडर आसा, तो तागेले कोण अनुयायी आसा, तागेले राज्यांत कोण ते प्रजा जावन आसात, तांकां तांगेले धर्म करच्या खातीर आनी चांग रुपारी सुख जावन आनंदार जावन रावची तसली एक परिस्थिती निर्माण करता एक चांग लीडर असल्यार. मात धर्मारी चलतात आमी, धर्म पालन करता ती म्हणून पुरा राय सांगतात अशी न्हय की युधिष्ठिरा खातीर म्हणून. जरासंध जावं धृतराष्ट्र जावं दुर्योधन वय निमगेल्यारी तुमी धर्माचें रक्षण करतात वे तांगेल लेखार तांणी धर्माचें रक्षण करता आशिल्लें चांग राय जावन. अशी कोणी अशी राय कोणाक दिसना की तांणी कशें रॉंग करता तेमी जाल्यार ना. बदल जावन धर्माचें कोण रक्षण करता तांगेल खातीर देव येता. खंडिताची प्रभुपाद सांगता ती देवान अवतार घेताना पांडवाची तांणी राज्य चलोवपा आनी तांणी राज्य चलयल्यारी ते पुरा जनाल खातीर तो भारी एक चांग विशय. तशें की एक युधिष्ठिरा म्हणजे रायू धर्मार चलता रायू केन्ना सगळे एक विश्वात सम्राट जाता ते पुरा जन सुखार आसता ती खुशेर आसता. तांची ताचे ऑपोजिट केन्ना जाता तेन्ना जनाचे दुखार कारण जाता. आतां कलियुगांत पळयल्यार पुरा लिडर जन एक प्रकार धर्मार चलता ती खंडित ना. ताजे निमित्त आमी पळयत पुरा कडेन सगळ्या विश्वांत खंयचे देश असो जन एक दुखार आसत म्हळ्यार वय. आनी डेमोक्रेसी म्हूण आसता ऑफकोर्स ते करंट सिस्टमान तांचे बेस्ट आसता पुरो जाल्यार तांतूय पळयत आमी खंयचे प्रकार लिडर सिलेक्ट जावन येता ती कसन जाता एक पंथा आमकां साय सांगूं जाय. जाल्यार कुंती महाराणी हातूंत सांगता आसा की देव केन्ना येता तो यदू वंशाक ताची किर्ती वाडोवच्याक येता म्हूण. आनी यदू वंशाचे म्हणटात पळय कसलें की यदू देवान भारी एक आसा ते हातूंय आसा ते भागवतमांत एक विंगड एक श्लोक आसा यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम तत्रांशेन वतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशनाम. म्हळ्यार अशें सांगिल्लें आसा की यदुवंशांत कसलें की यदुवंशांत ते धर्माचें पालन जाता तशी न्हय ताकाची म्हणटात पळय देवान ते वंशांत ते म्हणटात पळय अवतार घेवच्याक ते डिसिजन घेतलें. तशें की आमी पळयत की ते गाणी फुडेंच पळयल्यार की ययाती जावन राय आशिल्लो यदू बापूस मातसो भावंड आशिल्लीं तांणी तांतूं ताका तें यौवन जावंक आशिल्लें म्हूण ताका खंयची पुत्ता उरताना एक्सचेंज करूं येता म्हूण ती काणी येता भागवतमांत. तो यदू सांगता ना म्हूण जाल्यार तो धर्मार चलतलो व्यक्तित्व आशिल्लें यदुलें ताणें बापसून सांगलें म्हगेलें यौवन घे आनी म्हगेलें मानतारपण तूं केत्तलें म्हणून ते बापसून सांगिल्लें आयकुचें म्हळ्यार एक पुत्ताल कर्तव्य जाल्यार यदू राय ना म्हणटा. विंगडजन भावय म्हणटा ती एक्सेप्ट करना ती जाल्यार तांकां तें तांगेलें कारण कसलें आशिल्लें तांणी ना म्हणटात तांगेले बापसूक कसलें की तांकां तें मानतारपण नाका आशिल्लें. यदुरायल तसलें कारण न्हय आशिल्लें. यदुरायन धर्मान चलच्या खातीर ताका तें एक भाग्य मेळिल्लें आसा तें जीवन तांतूं चड मुखारसून वचूं नज म्हूण कसलें की तागेलें तो यौवन आसतनाच ताका देवाल सेवा करता आशिल्लें. यदोश्च धर्मशीलया म्हळ्यार महाराज यदू असो पळय ते धर्माचें कशें तें एक सिद्धांत आसा ताका पुरा करता आशिल्लें. आनी पुरा कशी व्हड धर्माचो सिद्धांत म्हळ्यार कशें न्हय देवाल भक्ती करचें भागवत धर्माचें पालन करचें. आनी यदू महाराजाक ते भागवत धर्माचें पालन करून देवाल भक्ती खंयची परिस्थितींत आसता तांतूं देखून ताका क्षणभर वय कशें सोण आसा त्या मुखारसून वचूंक आशिल्लें ताका ताणें तागेले बापसूक ना म्हण ते मानतारपण स्विकार करून तागेलें यौवन दिवच्या खातीर कसलें की
तागेले ते येवन आसतना तागेले ते फुल्ल एनर्जी ते भागत धर्मा वचून देवाल सेव कोर्सत असेल ते एक बापसून काही ना म्हणे ताणें बापसून ना म्हणचे म्हळ्यार काय एक म्हणटात पळय एक उल्लंघन म्हणटात पळय धर्माचें जरी ताणें ना म्हणलें ते ना म्हणूय ताणें तागेलें तें जीवन देवाल भक्तींतू केल्लें ताकाच आमी पळयत की ते मुखारसून वचून ताका वंश मुखारसून वचूंक आशिल्लें जशें की ताका आयकूंक आशिल्लें मुखारसून तागेल्या वंशांतू कृष्णान येवचें आसा म्हणून सो ताणें तागेले बापसून प्रपोजला ना म्हणलें कसलें की ताका तागेलें वंश मुखारसून व्हरचें आशिल्लें मुखारसून व्हरून हें वंशान मुखारसून देवान प्रकट जावचें आसा तांतू कसलें वेळ जावचें नाच्या ताका तें म्हाका मानतारपण नाका सो हें धर्माचे विरुद्ध न्हय आशिल्लें बापसू ताणें ना म्हणलें जाल्यार तें धर्माचे विरुद्ध न्हय आशिल्लें कसलें की ताणें धर्माचे एक व्हड सिद्धांत की देवान अवतार घेवका देवाक भक्ती करचें पुरा जनाक एक प्रयोजन जावका त्या कारणान ताणें देवाक ना म्हणलें तो देवालो व्हड भक्त आशिल्लो त्या व्हड भक्त आशिल्लो त्या प्रकाराचो भक्त आशिल्लो की ताणें बापसूक वय ना म्हणून कसं की देवाल कारणान मुखार वंश वाडूका म्हूण त्या कारणान केलेलें म्हणून सकाळची कुंती महाराणी ह्यांची सांगता आसता यदो हो प्रियस्य अन्ववाये म्हूण यदू म्हळ्यार कृष्णाक भारी प्रीत आशिल्लो म्हूण त्या कारणान ताकाची त्या यदुवंशांतूची देवान आयला सो महाराजान यदून तागेले बापसू ना म्हणलेलें तें आमी लेखीत ते अधर्म न्हय तें बापसू ना म्हणचें धर्म तें कसलें की आमी एक पंता पळयता विंगड एक दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार ते सनक सनातन तांणी बापसूक ना म्हणलें ब्रह्माक जाल्यार तांगेले मनांतूय विंगड आशिल्लें की तांकां कंप्लिटली सांज सारडा रुपारीची म्हणटात पळय शाश्वत जावन ब्रह्मचारी जावन तांकां देवाल सेवा करता आशिल्लें ताजे खातीर तांणी तांगेले बापसूक ब्रह्मा ना म्हणलें सो बापसूक ना म्हणचें हो विशय अधर्म न्हय मात ताचें कारण कशें ना म्हूण पळोवपाक मुखारसून आमी पळयता की पुरा पाशी धाकलो कोण पूत आसा तो बापसून सांगिल्लें आयकता आनी मागीर मुखारसून ययाती रायाक कळटा 1000 वर्स तरी हें पुरा विशय कांय ताणलें केलें म्हणके ताका सूख मेळना म्हूण आनी तो आपास तागेलें तें मानतारपण घेवन पुरूक तागेलें येवन आपास दिता आनी गोतस की पुरू रायाल वंशय कितलो व्हड म्हूण पुरू रायाल वंशांतून मागीर दुश्यंतान जावचें भरतान जावचें हस्ती पुरू आनी हें संतनू जावन मुखारसून पांडव वय त्या पुरू रायाल वंशा येतात सो यदुवंश आनी पुरुवंश हें ओट्टू जाता आनी पुरुवंशांत आशिल्ले ते पांडव यदुवंशा जाल्ले ते कृष्णाले कितले व्हड भक्त जातात मुखारसून सो कृष्ण हें एक दृश्टांतांत आमी पळयता की एक पंत आमगे लायफांत डिफिकल्ट चॉयस येता केन्ना आमी खंयचे एक हायर प्रिंसिपला खातीर लोवर प्रिंसिपल गिव अप करता जशें की हायर ड्युटी खातीर लोवर ड्युटी गिव अप करता तशी यदुवंशान यदुरायान तागेलें कशें की त्या वंशा मुखारसून वरची तें एक हायर ड्युटी म्हूण लेखलें बापसून सांगिल्लें आयकूच वयता तागेली ड्युटी आशिल्ली जाल्यार ताणें तें लोवर ड्युटी सोडून गेलें सो हें एक म्हणटात पळय ह्या संवसारांत मातसो ड्युटी आनी एक स्पिरिच्युअल ड्युटी आसता तातूंत कशें डिसिजन घेवका म्हणून एक कुंती महाराणी तिगे प्रार्थना करून ते दाखयता आसा आनी यदू महाराजान एक डिफिकल्ट चॉयस तां घेतिल्लें म्हणून ताकाच आमी पळयता की देवान यदोह प्रियस्य म्हणून कुंती महाराणी सांगता आसा सो हांगा राबयत हांव नेक्स्ट टायम आमी सेकंड कारण पळोवया 33rd आनी 34th वर्सांतू कशें कुंती महाराणी सांगता की देव अवतार घेता सो हांगा राबयता कसलें चूक जावन आसल्यार तुमी क्षमापण करता तुमी हें सेशन अटेंड केलेलें आसा इतले पेशन्सान आयकनी ती तुमी कसलें एक अनुभव आसल्यार तुमकां कसलें एक पॉयंट शेअर करपाक जाल्यार नेक्स्ट 5-10 मिनिट्सा खातीर हें सेशन ओपन आसा तुमी तुमगेले अनुभव और तुमगेलें कसलें तुमकां हें एक पॉयंट लायक जालें और हें मना बेल्लें और तुमगेलें कसलें एक पॉयंट सांगता जाल्यार तुमी आतां शेअर करूं येता हांव 2 मिनिटां खातीर समरायज करता ताजे नंतर सेशन ओपन जाता तुमी अनम्यूट करून तुमगेले कसलेंय विशय शेअर करपाक जाल्यार करूं येता आमी सुरू 31st वर्साचें एक विशय पळयलो की कशी देव भित्ता रडता यशोदा माईले ते प्रार्थना तिगेले प्रितीक अधीन जावन भय भावनाय कृष्ण भित्ता
कशा बा देव सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान जावन असेल पुरा इमोशन्स दाखयता असं बा देव आत्माराम नव्हे ते आम्ही पॉइंट पळयलें अशी भिवून धांवता तो आनी धांवता न्हय इतले फास्ट धांवचें जायना की तागेलें हांवस ताका धरता काय गट्टी पण तितले फास्ट वय धांवचें जायना ताका हे प्रकार आसतना कशें बा देव स्विकार करता जाल्यार आमी तें पळयलेलें की देव वय पुरा नमुने शक्ती आसा वय देवालें ऐश्वर्य पुरा नमुने शक्ती आसा वय जाल्यार यथात्वम कृपया भूत्वा म्हळ्यार पुरा पशी पुरा कितली शक्ती असो तागेले देवाल पुरा शक्ती तागेली कृपा शक्तीचे अधीन जावन आसा ती आनी त्या कृपा शक्तीक ताका बाकी पुरा शक्ती अधीन जावन आसा ती ताकाच आमकां देवाल खातीर इतलें आकर्शण जाता सादारण म्हणटा आमी एक आमगेल मना वरच्या खातीर हें पॉयंट पळयलें की आमगेले कोणी कोत्त सांग मनुश्य पण भारी पडोवचे भारी छंद आसा भारी धनवान आसा पुरो जाल्यार तागेले ते कृपा शक्ती तागेले म्हणटात पळय तागेले वेव्हार कोणाकडे अपमान करचो कोणाक सानसी करचें कोणाक म्हणटात पळय कांय नातल्या म्हणके उलोवचें तागेलें कशें की स्वताचे विशय उलोवचें तेन्ना आमी पळोवचें कितले छंद असो धनी असो आमी हृदयपूर्वक आकर्शीत जायनात जाल्यार आमी हृदयपूर्वक हें देवा विशय आयकतना आकर्शीत कसले जाता ती कसले देवाले पुरा शक्ती असो धन असो कसले असो जाल्यार हें देवाल पुरा शक्ती देवाले कृपा शक्तीचे अधीन जावन आसत तेंच एक निजावन कृष्णाला आकर्शण पुरा शक्तीचे हें म्हणटात पळय कृपा शक्ती आनी ते कृपा शक्ती देवाल अशी आसा की देव असेल पुरा विंगड विंगड इमोशन दाखयता खंयची इमोशन आमकां नाका जिवनांत हें भंय फ्रस्ट्रेशन जावचें भिवून धांवन वचचें हें पुरा इमोशन्स आमकां नाका आमगेल्या जिवनांत हें आमी हातूंत दूर वतात जाल्यार देव हें पुरा इमोशन स्विकार करता आसता तागेले भक्ताल प्रिती खातीर आमी तें एग्जाम्पल पळयलें एक कैदी क्रिमिनल गळ्यान तूं लोखंडा चेन आसचें पुरो आनी खंयचे एक धनी व्यक्तीले गळ्याक एक भांगरा चेन आसचें पुरो आमी सांगीत दोनी चेनाची एकत आहे म्हणून ना एकाक बांदून घालना त्या चेनान तूं सो आमी केन्ना भित्ता ती आमी केन्ना रडटा ती आमी सिलेक्शन अशी देव तशी भित्ता रडता म्हूण आमी त्या लोखंडा चेन आमी बांदून आसा ती देवान तें कृपा शक्ती दाखोवच तें ह्या भावनेन की देव कशी तागेले भक्ताल प्रिती खातीर यशोदा प्रिती खातीर अधीन जावन ह्या भावन दाखयता सो त्या प्रकारान आमी तें पळयलें एक अशी एक मोवा मोसू ट्रॅप्ट असल्यार बी कमला फुला भितर ते अमृत स्विकार करतात तशींच हें पुरो आमकां मना वचना जाल्यार देवान हें पुरा दाखयलेलें आसा कृपा सो खंयचे रुपारी आमी ते गर्व दाखोवचे ना तशी म्हणून आमी पळयता आनी आयचे वर्स 32nd वर्सांत आमी पळयलें की देवाक खंयच्याय प्रकारार म्हणटात पळय कसले तो देव अवतार घेता यदुवंशांत केचित विंगड विंगड सांग विंगड विंगड कारण सांगचे पुरवती आमी ते पळयलें परित्राणाय साधूना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान सांगलें की युधिष्ठिर महाराजा खातीर देवान अवतार घेतिल्लो पद्मपुराणांत सो हें सुरेख कारण कुंती महाराणी सांगचें आसा की कसले देव कारण हें घेता कसले की आमी पळयलेलें हें पॉयंटार डिस्कस केलें की कोण एक लिडर आसता कोण एक हेड आसता सोसायटीचो तागेले लेखारी तो धर्मार चलता जाल्यार तागेले अंडर आशिल्ले ते प्रजा जावन आशिल्ले तांणी सुखार आशिल्ले ताका कृष्णाल मनांत खंडीत आशिल्लें की युधिष्ठीर पासून महाराजान येवन धर्म संस्थापनार्थाय तशें ते जावका आनी कृष्णान तागेले एक भक्ताले वंशांत अवतार घेतला यदोश्च धर्मशीलस्य आमी पळयलें की यदू महाराजान तागेले बापसून ययातीन सांगिल्लें आयक न्ही तो सो ते धर्मा उल्लंघन जालें बापसून सांगिल्लें आयकूं का जाल्यार ताणें उल्लंघन कसलें केलें तो आयक न्ही कसलें असल की ताणें आनीक एक सिद्धांताचें पालन केलें कसलें की ताणें हें मंतारपण एक्सेप्ट करून तागेले येवन तागेले बापसू दिवन ताणें तागेले वंश मुखारसून वर नातल्यार भागवत धर्मा लेखारी मुखारसून देवान तागेले वंशांत जल्मा येवचें आसा ताका ताणें तें स्विकार कर सो म्हणटात पण आमी हें एक पॉयंट की एक पंता तेंची हायर प्रिंसिपल आसा ताचे खातीर आमी लोवर प्रिंसिपल हो तेंची हायर ड्युटी आसा ताचे खातीर लोवर ड्युटी ना म्हणका पडटा एक पंता आनी त्या एक ताणें पळोवन दाखयलें काय तें
कृष्णाक भारी प्रसन्न शिरतो यदू रायावयर त्या भागवत धर्मात पालन केलेलं ताका देवान यदुले वंशांतू तो जन्म आयलो म्हणून आमी पळयता कसले की तो इतले एक प्रकाराचे देवान दृढ जावन आशिल्लो भक्त आशिल्लो त्या मुखार सून आमी विंगर कारण पळोवया देवान कसले हांव हांगार आपयता ह्या पॉयंटार कोणाक कसं शेअर करता आशिल्ल्यार करीत हरे कृष्ण धन्यवाद तुमगे पुरा जनरल कॉमेंट्स खातीर Like explanation. हरे कृष्ण Hare Krishna. हरे कृष्ण मैं कसं शेअर करता की धन्यवाद विनय शांत हरे कृष्ण धन्यवाद अनुराध में हरे कृष्ण हरे कृष्ण अतुल आशीर्वाद तुमको धन्यवाद हरे कृष्ण जय तसे आम्ही सेशन आम्ही हांगा विराम देऊया तीन पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून माझे विषय तुमगेल्या कसं नाही आणि हरे कृष्ण पूजा भेटे करत माताजी हरे कृष्ण मुगेल कसं नाही एक आणि कसं नाही तुम्ही शेअर करता जाल्यार मुखार सुनूय मुखावयल्या सेशनान तूं शेअर करूं येता हे 1 hour पॉयंट्स तुमगेले अनुभव कसं शेअर करता जाल्यार सो सेशन हांगार आपयता नेक्स्ट संडे आम्ही हे नेक्स्ट वर्स 33rd वर्सा करून कंटिन्यू करू धन्यवाद तुम्ही सेशन जॉईन केले खातीर हरे कृष्ण महामंत्र एक पंथा म्हणून आम्ही हे सेशन विराम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे राम Hare Ram, Hare Ram, Ram राम Hare राम Hare. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा Thank you. सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो Bhagavad हरे Namo कृष्ण Namaः. Hare Krishna. हरे कृष्ण धन्यवाद नेक्स्ट टाइम Krishna. थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे हरे कृष्ण